इतिहास तिमोथ पावलूच्या आणि सिलासाच्या सांगाता वेता. चॅप्टर 16. मागीर पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावाट धरलोली जुदेव बायल, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकॉनियमांत आसली ती आमची भाव भयण ताचें बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. देखून थंय जियेतल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुन्नत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. नोकरांनी भोंवतना जेरुजल्याक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले तांची खबर ताणें तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन त्यो पवित्र सभा ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोन गेली. पावलू दिश्ट्याव्यांत एका मासेदोनियेकाराक पळयता. फ्रिजियंत आनी गलासियेच्या प्रांतांत भोंवल्या उपरांत देवाचें उतर आजियेच्या प्रांतांत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवाल्लें. मिसियेचे शिमेर ते पावले तेन्ना ती उतरून ते बिथिनियेंत वचूंक कोत्ताले, पूण जेजूच्या आत्म्या तांकां वचूंक दिवंक ना. म्हणटूच मिसियेंतल्यान भोंवोन ते त्रोआसाक गेले. आनी एके राती पावलून एक दिश्टावो देखलो. मासिदोनियेचो एक मनीस उबो आसलो आनी ताचे लागीं अशें मागतालो: मासिदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हो दिश्टावो देखल्या उपरांत रोखडेंच मासिदोनियेक वचूंक आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान दिवंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां खात्री जाली. लिडिया भावाट धरता. त्रोआसांत तारवार बसून आमी नीट सामोथ्रासियेक गेल्याव आनी दुसऱ्या दिसा न्यापोलीक, आनी हांगाथावन आमी फिलिपीक पावल्याव. त्या मासेदोनियेच्या जिल्ह्याचें तें मुखेल शार आसलें आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शाराच्या दारवंट्या भायर नदीशी गेल्याव, कित्याक ती मागणें कोच्ची सुवात म्हूण आमी आयकलें. आमी थंय बसल्याव आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्याव. तांचे मदें लिडिया नांवाची देवाक भोजपी एक बायल आमकां आयकताली. ती तियातीरा नोगरांतली आसली आनी थंय जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो धंदो कोत्ताली. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरेपणी सोम्याचेर भावाट ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी वचूंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. पावलू बोडखणींत. एक दीस आमी मागणें करूंक वेताना आमकां एक गुलाम चेडूं मेळ्ळें. ह्या चेडवाक पारखूंचो गूण आसलो आनी नशीब पारखून आपल्या धोनयाक ताणें खूब दुडू जोडलोलो. पावलूचे आनी आमचे फाटल्यान येवन तें बोब मारून म्हणूंक लागलें: हे मनीस भोववर्त्या देवाचे चाकर, सोडवणेची वाट ते तुमकां परगट कोत्तात. जायते दीस तें अशें करीत आसलें. शेकी पावलू बेजार जालो आनी वळोन त्या आत्म्याक म्हणलें: जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां, ताचे वेलो भायर सर. आनी त्याच वेळार तो भायर सरलो. त्या चेडवा वरवीं आनीक दुडू जमोवचो आपलो बोरवांसो सोंपलो तो पळोवन ताच्या धोनयांनी पावलूक आनी सिलासाक धरले आनी चौकेर अधिकाऱ्यांशी ओडून व्हेले आनी तांकां मनसुबेदारा मुखार उबें करून म्हणलें: हे मनीस जुदेव आनी शारांत ते उचांबळाय कोत्तात आनी आमी रोमकार म्हणटोच आमच्यान मानून घेवंक जायनात, न्हय म्हूण पाळूंक जायनात.
तसल्यो रिती संवयो शिकयतात. उरपोंच पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली म्हूण सुबेदारांनी तांची वस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां जेरबोंड मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोंडखोणींत घातले आनी तांची बरे भाशेन राखण करूंक बोंडखोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा पोरमोणें ताणें तांकां बोंडखोणीच्या भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय लांकडा खोड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें कोत्ताले आनी गायनां करून देवाक वाखाणटाले तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड धर्मकांप जाली आनी बोंडखोण बुन्यादी सयत आल्ली. रोखडींच सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकली पडल्यो. बोंडखोणीचो राखणदार जागो जालो आनी बोंडखोणीचीं दारां उक्तीं जाल्लीं पळोवन आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करिनाका, आमी सगळे हांगाच आसांव. राखणदारान दिवे हाडूंक लायले. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हेलें आनी जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जाल्लें देखून सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर खुशाली केली. दुसऱ्या दिसा मनसुबेदारांनी हो हुकूम दिवन नायकांक धाडले, त्या मनशांक सोदात. राखणदारान पावलूंक सांगलें, तुमकां सोदात म्हूण सांगून मनसुबेदारांनी हुकूम धाडला. म्हणटच आतां भायर सरून तुमी शांतीन वचात. पूण पावलून तांकां म्हणलें, आमी रोमी नागरीक जावनूय तांणी आमकां सोबे माजार मार दिलो. न्हीद करिनासतना आमकां बोंडखोणींत घातले आनी आतां गुप्तीं आमकां सोडूंक सोदतात? अशें जावं नजो. आपुणूच येवन तांणी आमकां भायर काडचें. नायकांनी हें मनसुबेदारांक कळयलें आनी पावलू आनी सिलास रोमी नागरीक म्हूण तांकां गमतच ते भियेले आनी आपूण खाशा येवन तांणी तांकां बोंडखोणींतले भायर काडले आनी तें शार सोडून वचात म्हूण मागलें. बोंडखोणींतले भायर सरून पावलू आनी सिलास लिडियेच्या घरा गेले. थंय भावां भयणीक ते मेळ्ळे आनी तांकां धीर दिवन तांणी आपली वाट धरली. देवाचें उतर हें.